आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो म्हणून जेजू विषयी उलयल्लो सुवार्थेकार जू हांव आज जेजूच्या तोंडांतल्यान जेजूची ही वळख वपारी बरीत रितीन आमकां करून दिता. बकऱ्यांचे दार राजरस्त्या बरी रुंद न्हय, ते अशीर आणि तपकट, ते ल्हान. ह्या ल्हान दारांतल्यान रिगूंक जायते ल्हान जायचे पडटा. कोरो गवळी मात्र ल्हान दारांतल्यान बागवून बकऱ्याशी वचूंक शकता. हे दिशेन पळयतना जेजून आपणाकच बकऱ्यांच्या ल्हान दारांतल्यान भितर सरच्या गवळ्याक सरी केलो. तो देवाचो शब्द तरी तो मनशामध्ये रावूंक, मनशामध्ये तंबू मारूंक आयिल्लो गवळी जालो. बकऱ्यांनी गवळ्याचो ताळो आयकुचो, त्या ताळ्याक कान दिवचो, त्या ताळ्याची जोगतेपणी वळख धरची आणि गवळ्यान नांव काढन आपल्या बकऱ्यांक उलो करचे. बकऱ्यांनी तांच्या गवळ्याक मात्र ऐकूचे आणि गवळ्यान शेळयांची वाट वरची. हे सर्व गवळ्या बकऱ्यांच्या गुंड संबंधाक आरसो जाता. कशे उंड्याच्या अचर्यांत खाण वाढलो जेजू शेकी काणस जावन आपणूच जिविताचो उंडो म्हणालो, तेच बरी बकऱ्यांच्या दाराची वपार आपणाकच लागू केल्लो जेजू आपणाकच बकऱ्यांचे दार म्हणून आपयता. अशें जेजूचो ताळो आयकोनच्यांक, ताच्या पाटलावदारांक, ताचेर सतमान केल्यांक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोडून तुज्या मापान ते मेळो म्हूण ही उतरां लागू.